11 मे पयले सुवाती दिलाला लोबो आणि मायकल लोबो ह्याच्या लिडरशिपी सकयल इलिगल रस्तो करपा खातीर तेंच्यांनी JCP घातली आणि तेंच्यांनी चॅपेल उडयले, चॅपेलाचे फुडलो भाग उडयलो, रस्तो तेंचो लँडलॉर्ड एक घातली तेजी आख्खी उडयले, एक सिनियर सिटीजनचे कंपाऊंड वॉल मोडून उडयले, किचन कोणाचो उडयले, 7 जाण एफेक्टेड जाले. भितरले 2 जाणांनी कंप्लेंट केली. एक म्हणजे तो जगन्नाथ वाडकर हेणें कंप्लेंट केली आणि त्या कंप्लेनीचेर 14 तारीख कंप्लेंट केली. त्या कंप्लेनीचेर हांव गेलो राजन घाटे आणि आमी PI बरयले की 48 आवर्सान म्हणटा तो मायकल लोबोक आणि दिलारा लोबोक अरेस्ट कर म्हणून. आयज जवळ जवळ 46 डेज जाले तेच्यांनी कांय घेवंक ना. त्याच्या मदल्या हितून आनी कितें आमी कितें केलें, आमी 10-12 जाण आमी DIGPक मेळ्ळे वचून वर्षा शर्मा तिका मेळ्ळे. ओके, आणि तिका मेळ्ळे आणि तिणें सांगलें आमकां आश्वासन दिलें आमी खंयचे पॉलिटिकल हे घेवचे ना, आमी तेका आपयतले तरी हें करतले. आमी म्हणलें एटलिस्ट तेका आपोवन विचारा, कळ्ळें न्ही. पण तेच्यान तें कांयच काम करूंक ना. दुसरी गोश्ट आमी मागीर तशेंच SPक मेळ्ळे आणि SPक पत्र बरयलें 20 तारखेक आमी SPक बरयलें की अजून पासून हेणें आमच्या PI अंजुनच्या PI किंवा अंजुना पुलीस स्टेशनान कांयच तेजेर हें घेवंक ना. 19 तारखेक हें बरयलें आणि हें पेटिशन फायल केलें अंडर द सेक्शन 173 BNSS 2023. त्याच्या आता हे 46-47 डेज जाले. मागीर आमी SPक परत रिमांयडर घातला. तो रिमांयडर तुमकां लास्ट सांगता. मागीर आतां हितून कसलोच MLA म्हणटा MLA खातीर आयज हे गव्हर्मेंट ओगी आसा काय कितें? आयज होम डिपार्टमेंट काम कितें करता? संविधान जें आसा, कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा तें कोणा खातीर आसा? MLA वेगळी आसा आणि कॉमन मनशां वेगळी आसा. तोच जर राजन घाटे आसूं शकता, नाल्यार आनी कोणी जावं शकता, चंदन आसूं शकता, रोशन आसूं शकता, कपिल आसूं शकता. जर ते कोणी आमी मोडलेले जाल्यार म्हाका दिसता 48 सेकंदान आमकां भितर घालतले आसले. पूण आयज हो कायदो कित्याक? कारण वर्क ऑर्डर नासली. आमी ताका प्रत्येक विचारतलो 11 तारखेक, बाबा वर्क ऑर्डर दाखय आमकां आणि ती वर्क ऑर्डर दाखय आनी तूं काम कर स्टार्ट. ना वर्क ऑर्डर तुका दिता. आमी कितें बंडल मारतना आपूण MLA आपले सगळे खबर आहा आणि वयल्यान आमकां सगळ्यांक भायले म्हणटाले. ज्या दिसा ही मॅडम आज सांगता म्हाका खरंच एक पॉयंट बरो लागलो. महात्मा गांधीजी आणि इतर सगळे लिडर भायर सरलेले तेंच्यांनी चिंतूंक ना आपूण गुजरातचो. आपल्याक कित्याक जाय आपली इंडिया? आपल्याक कित्याक जाय? आमी आसगांवकार, आमी शोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, आमी भायले न्ही, आमी हांगाचेच मुळाचे. तूं भायलो जावंक शकता कित्याक तूं यू आर फ्रॉम द कलंगूटचो येवन तूं दादागिरी करता, गुंडागिरी करता, हे खंयच्याय हितून दाखयलां. आयज हांव कित्याक उलयता तर सिनियर सिटीजनाचे एका कंपाऊंड वॉल मोडलेले आसा आणि ते कंपाऊंड वॉल मोडला आणि ते प्रोटेक्शन कशें आहलें तेका ते कोणाचे घराक. आयज ते जर फाल्यां सकाळी रेंट कार बीन जर एक्सिडेंट भितर घुसात जाल्यार खंय तरी जिवीत हानी जावंक शकता. आजून पासून तेच्यांनी कंपाऊंड वॉल बांदूंक ना. तो कंपाऊंड वॉल बांदूंक सोदता पण तेजी अट आसा ती आमी विड्रॉ करपाची म्हणून. आयज म्हाका दिसता हांवें एक असोच हे केल्लो की एक फिल्म तयार करा गुंडा MLA म्हणून. पण आयज म्हाका एक सांगता आनी एक फिल्म करचें पडटलें आमकां चड करून. कितें वर्दीतला गुंडा पुलीस हे सगळे काय गुंडागिरी करून बसल्या काय कितें दलाली करून बसल्या? तुमकां कितें सॅलरी मेळना? खरें म्हटल्यार ह्या पुलिसांनी तेका उखलून हाडून विचारूंक जाय आसलें तूं कितें केलां काय म्हणून. पण आयज तेका विचारिना. हे खंयच्या हितून विचारता? आयज प्रत्येक फावटी गव्हर्मेंटान 26 जाणांची 25 तारखेक हत्या जाली म्हणून. हत्या जाली, तुम्ही तर डेली हत्या करता मरे. तुम्ही त्या जाणट्याचे आज कंपाऊंड वॉल मोडले. आयज तुमकां कळना कोणे मोडले? MLAन मोडले. जे विधायक जे आसा निवडून येतात तेंच्यांनी मोडले. कित्या खातीर मोडले हेंच्यांनी? हो प्रश्न हांव प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता. खंयच्या संविधानान बरयल्लें आसा डायरेक्ट वचून वर्क ऑर्डर नासतना आणि नॅचरल जस्टीस आणि कॉन्स्टिट्युशनाचे कांय पान वाचिनासतना ह्या दिलारा लोबोन मायकल लोबोन केन्नाच कॉन्स्टिट्युशन हात लावंक नासतलो. हांव तुमकां सांगता. नाजाल्यार सांगा प्रिएम्बल म्हणजे कितें तें. पयलीं प्रिएम्बलाचो शब्द पयलीं समजावंक जाय आसलो. कॉन्स्टिट्युशनचें उलोवंक जाय आसलें. डायरेक्ट वचून तेजें मोडटा. आयज मेंटेनन्स एक्ट जो आसा, मेंटेनन्स एक्ट सिनियर सिटीजनचो, तितून म्हटलेलें आसा तो काँग्रेसीन केल्लो आसा आणि त्या काँग्रेसीन ह्या गव्हर्मेंटान मानूंक ना. कित्याक 2007चो जो हे आसा कॉन्स्टिट्युशन तितून मेंटेनन्सान म्हटलें आसा सेक्शन 21 प्रोटेक्शन ऑफ द लायफ अँड प्रॉपर्टी ऑफ द सिनियर सिटीजन. आयज तुमी करता 20 रुल्स एंड रेग्युलेशनान पुलिसाच्या हितून ताका दिला 21A बरयल्ल्या सेक्शनान की तुम्ही जे प्रोटेक्ट करा म्हणून प्रॉपर्टी. आणि आयज हे प्रोटेक्ट करता पुलीस फक्त हे करता. गोंयकार म्हणटा ते आयज बहुजन समाज आज बारीक लोक म्हणटा त्रासान पडलेलो आसा. डेली संविधानाची हत्या जाल्ली आसा. हांव हे प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता. तुम्ही ड्रग्स माफिया
आज तुम्ही काल प्रोग्राम केलो ड्रग्स वाडले म्हणून सांगता AGP DGP सगळे जाण पुलीस सांगता म्हाका सांगा हो जो ड्रग्स वाडले म्हणून सांगणारो हो ड्रग्स करपी कोण त्या रोहन खंवटेक जो आसा मिनिस्टर ऑफ ट्युरिझम ताका विचारा नाजाल्यार ताजो व्हिडिओ काडात तेणे पॅब्लो एस्कोबार म्हणून नांव कोणाक दवरलेलें आसा तें मातशें पळयात हो ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूट करणारो मनीस आनी हे पयलीं तुमी इन्क्वायरी करात आनी जो मनीस दुसरी गोष्ट आयज लँड माफिया आनी थंयतर 15,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती कोण गळ्याक घालूंक सोदता हो रस्तो आमच्या प्रेमान करूंक ना हो रस्तो ट्युरिस्टाक करूंक ना हो कोणाच्या फायद्याक केल्लो आहा तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय दुसरी गोष्ट आयज ही जी ऑर्डर जी दिल्ली आसा गोवा फावंडेशन कलंगूट पंचायत आनी बाकीचे 3 जाणांनी घातलेली आसा बरोबर तांकां कॉंग्रेच्युलेशन तेचें अभिनंदन करता ह्या ऑर्डरीन तुमी सांगता हे पळय लिस्ट पळया डॉक्युमेंट हे कोणाकडे प्रॉपर्टी दिलायला लोबो 17849 आरपोरा मायकल लोबो 109 आरपर्रा डॅनियल लोबो पर्रा 207 लिस्ट केदें व्हडलें आहा तें पळया मागीर पळया दिलायला लोबो 178 दिलायला लोबो मायकल 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 लोबो डॅनियल लोबो हे कितें जो मनीस मडक्याचे धंदो करतालो मडके करतालो त्या मनशान इतली प्रॉपर्टी घेवपाक खंयचे पयशे आयले हो प्रश्न हांव सरकाराक विचारता तुम्ही फक्त फोडपा खातीर आमदार फोडपा खातीर ED CBI आनी तुजे इन्कम टॅक्स लायता ओके ते म्हाका दिसता ह्या मनशाक कित्याक लायना तुमी म्हाका विचारपाक दिसता हांव कोणाचें पर्सनल घेयना आयज तूं जर MLA आसा जाल्यार तुजी प्रॉपर्टी कशी घेता हें दाखोवन दी आनी सरकारान खरें म्हणून विचारूंक जाय आनी रोहन खंवटेक विटनेस घालात ट्युरिझम मिनिस्टराक ताणें हेच्या पयलीं ताका कितें म्हटलां तें पळयात तेजी प्रॉपर्टी खंय खंय कितें आहा तें पळयात तेजे कशे पयशे आसा ते पळयात आयज तो बिनदासपणे JCB घालून काबार करता लोकांची जमन्यो कितें समजता तो आयज त्या जाणट्याचे जर कंपाऊंड वॉल तुमी बांदून दिना आनी थंय जर रिटेनिंग आयज तें झाड पडपाचें हेजेर पावलां किंवा तो सायडीर पळयात मातशें आनी तें झाड इतलें डेंजरस आसा खंय तरी जिवीत हानी जावपाची आसा आनी ह्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन जाता तितले तुमचे इंजिनियर धाडात आनी तेजेर इन्क्वायरी करात आनी म्हाका दिसता हांकां न्याय दियात अंजुनकर आनी कुमार वाडो आनी दुसरें एकूच सांगता मायकल लोबो भायले म्हणू नाका तूं पयलो कलंगूटचें पळय तुजी बायल जाली म्हणून तुका हें दिवंक ना दोतीक दिवंक ना ती आमची कॉन्स्टिट्युन्सी डोवरी दिना तुका सांगता बरे भाशेन हें कर आनी आयज जे कितें केलां पुलिसान त्या पुलिसान ताबडतोब ताका भितर हाडपाचें दुसरें हांवें जो मेमोरंडम बरयल्लो आसा एका लेटर केल्लें आसा आमच्या एका SP कालूच केला 26 जुनाक तितून हांवें म्हटलां 8 दिसाच्या भितर तुमी जर तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार म्हाजी साटली पोटली हांव घेतलो आनी SPच्या दारान वचून बसतलो आनी जो पर्यंत ताका अरेस्ट करता आनी हेजेर आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत उठचो ना हेच्या पयलीं दाखोवन दिल्या पर्रीकाराक हे सांबाळून दवरात आनी SPक सांगता बरे भाशेन ताका जाणट्याक आनी त्या कुमारवाडीच्या प्रत्येक लोकांक न्याय दिया नाजाल्यार तुमचे कडेन बसता तुमचे कडेन पूण आयज जेन्ना तुमी येयले तुमकां ते ऑफिसर मेळोना तुमी परत आतां येता तुमकां पर्सनली मेळपाक तांकां कितें नो तेंच्यांनी आतां एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो विन्सेंट तेणें सांगलां कितें म्हाका आपूण स्वताहून येता थंयसर आनी म्हाका पयलीं फोन करता म्हाका आनी केन्ना येता तें पळोवया ह्या दिसाच्या भितर येता फाल्यां आनी तो म्हणटा हो प्रायवेट रोड म्हणटा म्हाका हो प्रायवेट रोड काय तो चॅक करून घेतलो हांव म्हणटा रस्तो करता जो रस्तो हो जो करता न्हू तुमी खोल्ली टू डायरेक्ट पण सापरा अंजुना पासून तो रस्तो कित्याक करूंक ना हो नागव्या सड्या मदल्यान शॉर्टकट टोपकी रस्तो कित्याक केल्लो लोकांक कांय खबर ना कारण हो मायकल लोबो आपले 5 स्टार हॉटेल जो आहा न्हू नागवा बांदता चालू आहा बांदकाम त्या बांदकामाक लागून लोकांची सगळी मोडतोड करून हो आपली गुंडागिरी आपली गुंडा वापरून ताका लागून तो रस्तो मदल्यान रस्तो कोण करता जर रोड करपाचो आसलो जाल्यार मेदल्यान तूं पण खोल्ली टू अंजुना रोड कित्याक करूंक ना तेणें मदल्यान रोड तो कित्याक करो कोणाक पडटालो म्हणून मेन रोड म्हणटा तो कितें आसता आनी जर हो सांगता PWD प्रायवेट रोड जाल्यार खोल्ले टू अंजुना पासून प्रायवेटूच रोड जालो न्हू तो पूण तेजेर कोणी करता त्या PWDचो हक्क ना जाल्यार PWD आपलो रोड म्हणून कितें जालें जाल्यार को येता रस्त्याक जो फोडटा नळ घालून तेजे पयशे PWD कशें घेता प्रायवेट म्हाजे प्रॉपर्टीच्यान फोडटा जाल्यार तो रस्तो PWD कित्याक घेता हांव विचारता तांकां हो प्रायवेट रस्तो कहो तुमी आमचे पयशे कशें घेतात रस्त्याचे इकडल्यान तिकडे नळाचे पायप व्हरतले जाल्यार आनी तो जर हो आतां पळय फोडलेलो आहा रस्तो सारको इंडल गेले आहा आनी जेन्ना मरताले न्हू तेन्ना गव्हर्मेंट मागीर जागो जातलो कित्याक गव्हर्मेंटान गुंडा पोसले हें करपाक
हें म्हाका तरी अशें दिसता मागीर PWD मिनिस्टर तो न्हू PWD मिनिस्टर आज CM ताका खबर आसूंक जाय बाबा हें चलता आपल्या हितून ही गुंडागिरी ती बंद करपाक आनी हांकां घेवन चलता जाल्यार फुडें सरकारूय म्हाका दिसता कांय पळोवना बूड पाचो वयर सरपाचो ना ही म्हाजी इच्छा आहा आनी जातलें तें नमस्कार, माझं नाव चंदन मांद्रेकर. तुम्ही जाणात आज त्या रोडाची इतली परिस्थिती वायट आहे कित्याक ताका ड्रेनेज ना वयल्यान थंय जे होणके पडले लोक पडटा आयज थंय कोण पळोवपाक ना तांकां आनी आयज तुमी पळयता आयज आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी दुर्गा मडप जालो आयज शिवोले मोडली परत अंजुना मोडली आतां फुडें आसगांव येवपाचें की आसगांवचे हे आसा पळय हे ओल्ड पोर्तुगीज टायमाची दुर्गा ही तांकां परत गावतली हे म्हाका हे गव्हर्मेंटान हे MLA विचारपाक जाय ही परत अशीच मेळटली हांकां काय तुमकां जाय तशें तुमी रोड वायंडींग करून तुमकां तांकां हें करपाचें म्हणून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन परत सांगता गव्हर्मेंटा कडेन पयलें चिंता मागीर करा तुमी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.